बोर्डाचे पोल्युशन बोर्ड कितें कितें चॅक केलो तुमच्या शॉपार? काय ना कितें कितें आयटम विकता ते बिलां बीन मागल्या खंयसून बिलां मागूना खंयसून माल हाडटा कितें MRP कोण 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 सप्लाय करता तेजे रिकॉर्ड घेतले तुमच्यानी फक्त रिकॉर्ड घेतला हय रिकॉर्ड आनी कितें विचारलो इन्फॉर्मेशन आनी कितें घेतला तुमच्या कडसून इतलो वगोर? नाही तेच ते कोण सप्लायर कोण सप्लाय करता कितल्या क्वॉन्टिटी एस्टिमेट घेता ते फायन बी कितें मारलो? ना 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 फायन बी काय नाही ते फायन बी काय नाही बिलां वगैरे सगळे चॅक केले तुमची? ना बिलां चॅक करू ना बिल काढता तो बिलां ते दाखयता तेका बिलां दाखोवपाक ऑथॉरिटी ना तांकां बरोबर बिलां आमी दाखोवंक शकना ताजे कडेन हे असल्या शिवाय आमकां मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान हें गावल्ली इंटिमेशन गावल्लें की देर पीपल will be inspecting to check out under the direction under section 5 of EPA of phasing out of single use plastic. त्याच्या दरम्यान आमकां तेंणी सांगलेलें की आमचे इंजिनियर आमचे जे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा तांकां हेल्प करची म्हणून टू चेक आउट हाव पीपल आर युजींग इट ऑर वेदर एनी फायन इज टू बी इम्पोज. सो ऑन दॅट बेसीस आयज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी तेजो फुडें रिजल्ट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वील एक्ट इफ एनी डायरेक्शन्स कम टू अस. ओके सर पण म्हापसा फीश मार्केटाचेर बीन कितें इन्स्पेक्शन आशिल्लें? फिश इन्स्पेक्ट अशें म्हणून ओन्ली ऑन प्लास्टीक? तें सिंगल यूज प्लास्टीक म्हणून. ओके सो आतां बरें कितली शॉपार्स तेंच्यांनी कंप्लीट केल्ले बीन कितें सिनारियो? फूल म्हाका दिसता तेंच्यांनी दे मस्ट हॅव डन अ सॅम्पल सर्वे बिकॉज मार्केट इज टू बीग. सॅम्पल सर्वे केला आसतलो हेंच्यांनी. वील गेट टू नो अबाउट दीस ओन्ली आफ्टर द रिपोर्ट. ओके वॉट एवर वेन एवर दे गिव. हेच्या फुडें आनी कितें तुमच्या तर्फे कितें इन्स्पेक्शन रिगार्डिंग दीस? येस रिगार्डिंग आनी चालू आसता. आमी पोस्ट करता आमी सिंगल यूज करता. आणि इट इज ऑल्सो रायट ऑल्सो पीपल शूड अवॉइड युजींग प्लास्टीक. इट इज ऑल ओवर गोवा. म्हापशान अशें न्हू सगळ्याक तें आमचें ऑलरेडी गव्हर्मेंट इज ट्रायंग देयर बेस्ट. ओके सो एज पर इन्स्पेक्शन कितें फॉल्ट कितें फायन? ना तो रिपोर्ट आजून मेळोंक ना.